नमस्कार इश्टानो. ही जी गोयची जी ब्रोकर जनता पार्टीची सरकार आहा तेंचे आमी चाल चलन पळयत आसा की कशें जे गोंयाक लागून काम करता तांकां ही सरकार आपले दुश्मनशे ट्रीट करपाक लागता. पयलीं रामाक धरलो आनी बडयलो पणजेन कॅपिटल सिटीन दिसा धवळा. तेज्या पयलीं तेजेर शंकर पळजीचेर कितल्योश्योच केसी फायल केल्यो, FIR रजिस्टर केल्यो. म्हाजेर FIR रजिस्टर केली रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट करता म्हणून ह्या ब्रोकर जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणून. केस कोर्टान आसा कॉशिंग ऑफ FIRची. सो जे कोण गोंयाक लागून काम करता तांकां ही भाजप जी भ्रश्टाचारी जनता पार्टी आहा तांकां ते आपले दुश्मनशे दिसपाक लागता. तितून ही पळय आनी एक उदाहरण, आयची केस आमच्या नदरेक पडला ती. हो मनीस आहा तो आमचो वांगडी. तेणी आमच्या गोवा हायकोर्टान 2023 PIL फायल करपाक चालू केली. पयली PIL 2023 फायल जाली. तेजो मागीर सबसिक्वेंटली आमच्या सायडीन ऑर्डर येयली, म्हटल्यार गोंयच्या सायडीन, आनी गव्हर्मेंटाक तितून तोंड काळें जालें. म्हणून सरकारान कितें करचें तें पळया दिसताना. ही नोटीस पळया EDCची डिसेंबर 12, 2023. त्यांनी 2023 जानेवारी फेब्रुवारीन PIL फायल केल्लेली. डिसेंबर म्हटल्यार गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट लागले चाली. ह्या मनशान एक वॉशिंग सेंटर घातलेले CMRYचो लोन घेवन 2016 सालान. डिसेंबर 2023 तांकां मदींच इन्स्पेक्शन करूंकशें दिसलें, तेंय बीन आमच्या मनशाक इन्फॉर्म करनासतना. आनी ही नोटीस काडली, शोकॉस नोटीस. कितें म्हणून की ड्युरींग रेग्युलर कोर्स ऑफ रेग्युलर विजिट्स खंय इट हॅज बीन ऑब्जर्वड दॅट युअर युनिट इट क्लोज अँड नॉट इन ऑपरेशन. ताका लागून तुका जे 6,91,700 जे लोन आमी दिल्लेले तेजे तूं फूल अँड फायनल सेटलमेंट 2,59,343 आउटस्टँडींग अमावंट आहा तो पे कर आनी क्लियर कर म्हणून नोटीस धाडली. ही केन्ना डिसेंबर 12 तारखेक. आनी थ्रेट कितें, तूं जर हे क्लियर करिना जाल्यार आमी तुजेर पुलीस कंप्लेन फायल करतली, रिकवरी प्रोसिडींग चालू करतले बीन म्हणून धमकी. जानेवारी 16 तारखेक रिकवरी ऑफ लोनाची आनी एक लेटर येयलें. आतां जानेवारी 16 तारखेक ते कितें सांगता, तुका टोटल 7,88,000 एप्रूव जाल्लेले, तितूंतले 6,91,000 डिस्पर्स जाले आनी तुजे आतां 2,43,119 रुपीज आउटस्टँडींग आहा. डिसेंबरान कितलो आसलेलो अमावंट, डिसेंबरान आसलेलो अमावंट 2,59,000. जानेवारीन पावता म्हणसर 2,43,000 जालो. हो लोन केन्नाच डिफॉल्ट जावंक ना इश्टानो. प्रत्येक इन्स्टॉलमेंट रिलिजियसली टायम टू टायम पे जाल्लो. डिफॉल्टाचेर रिकवरी तर ग्रावंडूच नासलेलो. म्हणून मशीन चालू ना म्हणून तेंच्यांनी आतां हे फूल रिकवरी प्रोसिडींग इनिशिएट केले. डिसेंबरान 2,59,000, जानेवारीन 2,43,000. डेट पळय इश्टानो 16 जानेवारी. 16 जानेवारीक आनी एक लेटर काडटात ते आनी तितून अमावंट पळया 2,35,000. क्लियर केस ऑफ हॅरेसमेंट दिसून येता. तांकां फक्त जे गोंयाक लागून जे इन्फॉर्म सिटीजन आहा, कन्सर्न सिटीजन्स आहा तेंचेर राग काडपाक जाय. हांगासर आमचो मनीस जो आसा ते हेंचे नोटीस येयल्या उपरांत EDCन बाबडो फावटी मारीत रावता. हे करया मरे, तुका अरे तुका काडली नोटीस, हय अशें तशें करून ताका बाबड्याक नाचयता. काय कंक्लूड करिना, फक्त फाल्यां यो परवा यो करया मरे, कितें उरलां तुका अशें करप असले बीन. निमाणें ताका सजेस्ट केलें हे तोंडी वेपार बंद कर, बरोवन घाल. सो तेणी बाबड्यान मागीर 26 मार्च 2024 तेंच्या नोटिसांक रिप्लाय केलो. रिप्लायन सरळ बरयलें की फिजिकल मिटिंग्स कांयच रिजल्ट्स येल्ड करना म्हणून रिटर्न घालता म्हणून. हितून एक्चुअली सगळे बरोवन घातले ह्या लेटरान, सेयींग दॅट वॉशिंग मशीन जेन्ना कोण गिरायक येता आपली गाडी घेवन तेन्नाच चालू जाता, तो पर्यंत तें मशीन चालू आसना.
कस्टमर जाय, तुमी गेल्लेले केन्ना इन्स्पेक्शनान, तुमी गेल्लेले आसतले पावसाळ्यान बीन, थंय येवकूय जाय न्हू, कस्टमर येवकूय जाय मशीन चालू दवरपाक. आनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन ते बेश्टेच कोणाच्या हातीन सोडूनय वचोंक मेळना. तुमकां जर इन्स्पेक्शनाक येवपाक जाय आसलेले जाल्यार तुमी नोटीस धाडून इन्फॉर्म करून येवपाचें, तुमकां आमी घेवन वयतले आसले आनी दाखयतले आसले ऑपरेट जाता म्हणून. ते हेंच्यांनी करूंक ना. ते इन्स्पेक्शनाक येयल्लेले काय ना तें देवाक खबर. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हटल्यार एकूय इन्स्टॉलमेंट चुकोवंक ना. तरी आसतना रिकवरी प्रोसिडींग चालू केली, रिप्लाय केलो. रिप्लाय करच्या करून तेंच्यांनी तरी तो रिप्लाय एक्सेप्ट करूंक ना आनी रिकवरी ऑफिसरा कडेन रिकवरी प्रोसिडींग कंटिन्यू केलो. थंय रिकवरी ऑफिसरान तेका जेन्ना आमी सांगलें आमच्या मनशाक की आपलें मशीन पूर्णपणे चालू आसा, तांकां कितें तरी गैरसमज जाला आसतलो, आपूण एक इन्स्टॉलमेंटूय डिफॉल्ट जावंक ना, सो ही प्रोसिडींग बंद करची म्हणून तेणी ऑर्डर काडली. कितल्या तारखेक 7 एप्रील 2025 की कितें म्हणून EDCक सांगलें, वेदर द केस फायल्ड अंडर द गोवा पब्लीक मनी रिकवरी ऑफ ड्यूज एक्ट 1986 बिफोर दीस कोर्ट कॅन बी विड्रॉन अँड रिस्पॉन्डंट कॅन कंटिन्यू विथ द शेड्युल्ड EMI टील रिपेमेंट ऑफ इज लोन टेकन अंडर CMRY स्कीम जाल्यार चॅक करा म्हणून. EDC कितें करता ती पळोवया. EDC 19 मे 2025 परत इन्स्पेक्शनाक येता. ह्या फावटी इन्फॉर्म करून आमचोच मनीस घेवन वयता. तांकां फूल डेमॉन्स्ट्रेट करता मशीन कशें चलता, कशी वॉशिंग सायकल जाता, 2-3 गाडयो धुवन तांकां दाखयता. पूण ह्या इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट क्रिएट करिना ते. आनी इन्स्टेड 2 जून 2025 आनी एक लेटर धाडटा की तूं आतां आमकां तुजे इन्कम टॅक्साचे रिटर्न्स दी 2 वर्साचे, तुजे बँक स्टेटमेंट दी म्हणून लेटर धाडटा. आतां तेंच्यांनी हे फूल रिकवरी प्रोसिडींग इनिशिएट केल्लेले की तेजें मशीन बंद आहा म्हणून. आतां मशीन चालू आहा, आतां कॉज ऑफ एक्शन कांय ना. डिफॉल्टूय जावंक ना इन्स्टॉलमेंटाक, इन्स्टॉलमेंट रेगुलरली पे जायत आसा. आतां आनीक कितें निमता. आतां इन्कम टॅक्स रिटर्न्स आनी बँक स्टेटमेंट कोण परत लोन मागपाक गेला कोण? आपूण पे करूंक पावना, आपल्याक जास्त टायम दी नाल्यार इन्स्टॉलमेंट कमी कर म्हणून रिस्ट्रक्चर करपाक गेला ना. पूण ह्या लेटराचो रिप्लाय आमकां येवंक ना म्हणून सांगून ते रिकवरी ऑफिसराक परत वचून रिपोर्ट करता. आनी इवन दो हे लेटर ते धाडटा तेका रिप्लाय सुद्दां करता आमचो मनीस, रिटर्न आसा. पूण हे रिप्लाय येयला म्हणून ते रिकवरी ऑफिसराक सांगिना आनी रिकवरी ऑफिसर गपचूप वॉरंट ऑफ डिस्ट्रेन ऑफ मुवेबल प्रॉपर्टी म्हणून ऑर्डर काडटा सप्टेंबर 2025 आनी डायरेक्टली मामलेदाराक धाडटा आनी EDCक कॉपी माग करता. आमच्या मनशाक कॉपी माग ना. जेन्ना मामलेदाराची नोटीस येता तेन्ना कळटा की हेंच्यांनी वॉरंट काडला म्हणून. आतां मॅटर आमी कोर्टान घातलेलो आसा म्हणून हे सगळे आमी जी नांवां, एड्रेस, EDCचे कोण आहा ते सगळे हायड केल्लेले आसा. मॅटर आतां कोर्टान आसा. क्लियर केस ऑफ हॅरेसमेंट, हेंच्यांनी मशीन बंद आसा म्हणून इनिशिएट केल्लेली प्रोसिडींग, मशीन चालू आसा म्हणून बियॉन्ड डावट इस्टॅब्लिश केले, डिफॉल्ट ना, कांयच पेंडींग ना हेंचे पयशे, तरी आसतना हेंच्यांनी प्रोसिडींग चालू केला आनी वॉरंट काडला मशीन सीज करपाक. आतां कोर्टाचेर आतां आमकां आशा आसा कोर्ट कितें तरी फेवरेबल रिजल्ट दितलो म्हणून. पळोवया, वाट पळोवया. पूण हांगासर हांव एक संदी घेता, ह्या EDC वाल्यांक न्हू इश्टानो, आमकां जेन्ना हो मॅटर चल्लोलो तेन्ना आनीक थोड्या लोकांनी कॉन्टॅक्ट केले की आमकां अशें छळटाले म्हणून. हे टू एन एक्सटेंट एका मनशान आमकां येवन सांगलें की आपल्याकूय अशी नोटीस काडलेली, कोण तरी मनीस येयलो काय आपल्याक कितें दिता जाल्यार आपूण ती विड्रॉ करपाक लायता म्हणून, आनी तशीच हारोवन धरली म्हणून आयकोन येता. सो इश्टानो, EDC जर कोणाक जेंकां पिडलेले आसा, त्रास केल्लेले आसा, अशें नाका आसलेले प्रोसिडींग्स इनिशिएट करून, जाल्यार तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करचे. आमी एक बरो व्हायट पेपर डोजियर करया, डोजियर. आनी हे सगळे EDCचे ऑफिसर्स आहा पळय, हे जे BJP वाल्यांचे प्रायवेट कर्मचारी कशें काम करपाक लागला न्हू, तांकां आपलो जागो दाखोवपाची गरज आहा. आनी तेंचो जागो म्हटल्यार जेल. तुमी प्रायवेट नोकर कशे BJPचे थंय बसून कामां करनाका. तुमी आपलें काम कितें तें प्रामाणीकपणे करा. आनी हेंकां तेंचो जागो दाखोवंकूच जाय. BJP आयज आसा फाल्यां ना. हेंकां हेंची नोकरी जाय न्हू, जाल्यार हेंच्यांनी प्रामाणीकपणे थंय बसून आपली नोकरी करची. लोकांक त्रास करचे न्हू हेंच्या सांगण्या वयल्यान.
आनी जर त्रास करता जाल्यार आमी मेंटेनन्स इंजिनियर आमी ट्रबल शूट करतले, आमी टू द कॉज वयतले, टू द कोर वयतले, प्रॉब्लम कितें तें आयडेंटिफाय करून इरेडिकेट करपाक. आमी इंजिनियर्स, आमचें तेंच काम, रूट कॉज आयडेंटिफाय करून एलिमिनेट करप. सो लोकां कडेन मागता, तुमकांय जर हेंच्यांनी एडीसी वाल्यांनी प्रॉब्लम केल्लेले आहा, रिपोर्ट करा आमकां, मेळोन काम करया आनी लॉजिकल कंक्लुजनान व्हरया. जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तांकां तेंचो जागो दाखोवन दिवया. विचार करा इश्टानो, ह्या फावटी करून दाखोवया. विचार करा. देव बरें करूं.